मोपा विमानतळार हळदुवे आनी काळ्या टॅक्सीं खातीर स्टँड वा ब्लू टॅक्सी स्टँड सुरू करनात तो मेरेन आंदोलन चालू दवरपाचो निर्धार पेडण्यांतल्या टॅक्सीवाल्यांनी केल्या। आंदोलनाच्या मंगळारच्या दुसऱ्या दिसा टॅक्सीवाल्यांनी वेवसाय बंद दवरून आंदोलनांत वांटो घेतलो। मंगळाराक नागझर जंक्शनाचेर मोपा विमानतळा वयल्यान येवपी वाहनां आडावपाची शिटकावणी दिल्ली। मात तशें कांय जालें ना। टुगेदर फॉर पेडणे एअरपोर्ट टॅक्सी संघटनेन स्टँडा खातीर हें आंदोलन सुरू केलां। मजगतीं सुके कुळण जंक्शन दारगळ ते मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेरेन कलम 144 लागू केला। मोपा विमानतळाच्या 500 मीटर आवाठांत तशेंच नागझर, वारखंड, उगवे, मोपा, चांदेल, हसापूर आनी कासारवाणे गांवांनी हे कलम लागू केला। नवीन पासून गाडी हाडलेल्या आहात आणि आयज आमकां गव्हर्मेंट 4 म्हयने जाले खेळयता। आयज दिता तुमकां नोटिफाय करून स्टँड, फाल्यां दिता अशें हे भुरग्यांनी आमच्या विश्वासार रावले की आयज आमकां खंय आमचो प्रतिनिधी आपयता, फाल्यां CM आपयता। आमी थंय वचून आमी तेंचे कडेन येयले, पण तेंच्यांनी कितें केलां, एक आमकां 8 दिसाचो टायम दिलो, 15 दिसाचो दिला, म्हयन्याचो दिला। पण आयजूय तेच प्रमाणे आयज अशें घडलें की आयज जेन्ना आमी स्टँडाचे बाबतींत हें केलें तेन्ना आमकां डेप्युटी कलेक्टराच्यान खंय तरी फोन येयलो आनी थंयच्यान मागीर आमी गेले उलोवपाक। ते आमी उलोवपाक वचपा नासले, ते भुरगे म्हणटाले तेंकांच हांगा येवनी आनी कितें ते सगळ्यांच्या फुड्यान सांगूनी म्हणून। म्हणल्यार ते तरी निर्णय घेतलो आमच्यांनी की बाबा वचा तुमी आनी उलोवन येयात, कितें म्हणटा ते पळयात, पूण तेका हय किंवा ना हे तुमी आमकां विचारल्या शिवाय सांगू नका म्हणून सांगलें। त्या प्रमाणे आमी भुरग्यांचे सगळे कानार घातले। तर तेंच्यांनी सांगलें की गव्हर्मेंटान हेच्या पयलीं आमकां फटयल्लें आहा, आमी जो पर्यंत आमकां जर स्टँड दिनात जाल्यार आमी तो पर्यंत आमी हांगा रावतले। आनी तेच्या उपरांत जे आयज आमी जे निवेदन दिल्लें की आमी 24 वरां भितर 24 वरांचें हें दिता म्हणून रस्त्यार उतरपाक, आनी ते 24 वरांची फाल्यां आमची मुदत म्हणटा तशी एका कबार जातली। आनी ती एका कबार जाल्या उपरांत आमचे भुरगे की निर्णय घेतले की रस्त्यार कितें हेच्या फुडें आतां कितें करपाचें, ते रस्त्यार देंवपाचें हे तेंचें नक्कीच जाल्लें आहा। तेच्या भायर आमचे जे कांय तरी हे आमचे बाकीचे संघटनेचे आहात तेंच्यांनी आमकां जो सपोर्ट केल्लो आहा ते आयज हांगा येवन गेल्ले आहात। ते फाल्यां येतले, तेंच्या कडेन आमची उलोवणी जातली फाल्यां सकाळीं, आनी तेच्या उपरांत तसो निर्णय घेवन आमी तो रस्तो कसो ब्लॉक करपाचो किंवा चक्का जाम करपाचें हें आमी फाल्यां सकाळीं ठरयतले।